7, page 4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. इश्टानो, आयज आमी मोगान हांगासर ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्ले आसात. जुरीतोर शिओलची पवित्र सभा बागयोन आंतोनीचे पोरबेची आजून देखून तयारी करता आनी त्या पासत आयज आमी ह्या नव्या त्रेजेनांत वांटो घेतात जाल्यार आख्खी विश्व पवित्र सभा आयज बागयोंत आंतोनीची परब समरूंक जाका मान दिवंक आमी आयल्या, बाबार्थान आमी आयल्यांत आमची मागणी घेवन. हो बागयोंत आमच्या चोडा आपुरबायेचो बागयोंत आनी जाय तो ताका आमी मान दिता. आमच्यो गरजो आमचें जिवीत ताका उक्तें करता आनी बाबार्थान मानून घेता होच आमचो बागयोन आमची मागणी देवा बली व्हरता आनी आमची ती मागणी आमकां कितें जाय, आमी कितें मागता तें आमकां मेळोवन दिता म्हूण. आयज बागयोंताची हे भाशेन परब करतना देव आमकां संदी दिता निर्मळ जिवीत जिवंक. जायते फावटी कुटूंब कसो आमी निर्मळ जिवीत जिवंक चुकल्यांत जायत, दुसऱ्याक मान दिवंक आनी तेच भाशेन म्हजे कुडीक मान दिवंक गोडी चुकल्यांत जायत. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागुया आनी कालतिकायन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनाची दोन तोंडां चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूक व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनूत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंतेसां बागयोन आंतोनीच्या मानाक आमी भेटयतना बागयोन आंतोनीची मजूत मागून ह्या आमच्या फिरगोजेचेर सगल्या आमच्या भाव भयणांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून मागुया. तेच भाशेन आमी आमच्यो गरजो घेवन येयल्यान खासगी गरजो जावं कोण आपणाक भलायकी सोदता, भुरग्याच्या देण्याक आशेता, जिविता सांगाती सोदता, नोकरी सोदतात, वेगवेगळे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या जिविताचे प्रश्न घेवन आयिल्लीं आसात. ह्या वेळार बागयोन आंतोनीच्या हातान घालून ते देवाक उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयोन आंतोनी
गोऱ्या शार प्रसंगदार आनी गोजेका कांता कसल्यांचो तीर आसलो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून शिलचो पाटलाव करूंक आमी शिकून आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या जबदा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, विस्वाशी देवाच्यान सांगता आमचें उतर तुमकां बरोबर वय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी मुणगे हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां परगटला. तो बरोबर वय आनी ना जावंक ना, तो सदांच वय. कित्याक देवान केलां तितल्योय बासावण्यो ताचे सोवें ओय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटाव. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सोवें देव आमकां गोटाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्यान आनी ताणेंच आमचेर मोर मारल्या आनी एक इशारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी ओतमो घाला. देवाचें उतर हें आमचो जाबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोर तुज्या चाकरांचेर फाकोय सोर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोर तुज्या चाकरांचेर फाकोय सोर्वेस्परा. खरेंच विचीत तुवें केल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. साबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरचोर तुज्या चाकरांचेर फाकोय सोर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें हड्डें तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवांचो मोग करतल्यांक तूं कोत्ताय तशें म्हजेर नदर घाल, म्हजी काकलूत कोर. जाबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरचोर तुज्या चाकरांचेर फाकोय सोर्वेस्परा. तुज्यो बासावण्या परमोने म्हजी पावलां सांबाळ, वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोर तुज्या चाकरांचेर फाकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. साबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरचोर तुज्या चाकरांचेर फाकोय सोर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पळचोलून दी. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगली वाकाणूंक पावूं. Survespor तुमचे सोवे आसूं.
माथेवा पोरमोणेन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पूण म्हाका सोत मानतात त्या धाकटुल्या भितुरल्या एकल्याक कोण वायट देख दीत जाल्यार गाडो ओडटा तसल्या दात्याचें एक पेड ताच्या गोड्याक बांदून ताका दर्याच्या तावाक बुडयत तर ताका ओदीक बरें. वायट देखी लेगून संवसाराचें कोटा. वायट देखी तर येतल्योच पूण ज्या मनशा उदेशी वायट देख येता ताचें कोटा. तुजो हात वो पांय तुका पातकान घालता जायत बी तो कातूर आनी भायर उडय. दोन हात वो दोन पांय आसून सासणाच्या उज्यान ताका उडयल्ल्या परस लुंडो वो तोंटो जावन जिवितान भितर सरल्यार ताका ओदीक बरें. आनी तुजो दोडो तुका पातकान घालता जायत बी तो खोंचून काड आनी भायर उडय. दोन दोळे आसून उज्याच्या एमकोणान उडयलेल्या परस एकूच दोळो घेवन जिवितान भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. इश्टानो, आयज त्रेजेनाचो नवो दीस आनी आयचो विशय एके भाशेन गरजेचो दर एक कुटुंबाक. आनी हो विशय म्हणल्यार कुटुंबान लिंगी जिविताची ओळख भुरग्यांक निर्मळपण शिकोवया. 1978 वर्साक एक लॉ उबी करपाची न्यूज घडणी जाली शिकागो अमेरिकांत. आयकोन भिरांत कशी दिसता. 1978 वर्सा घडलेली घडणी. पुलिसान एका मनशाच्या ताचें नांव जॉन वेन गॅसी हाच्या घरांत साबार मनशांची आडां मेळ्ळी. पुल्लेलीं ती घरांतूच पुल्लेलीं ती साबार मनशांची आडां स्केलिटन. जॉन वेन गॅसी हाच्या घरांत इतलीं आडां कशीं मेळ्ळीं? गॅसीन खंय जॉन गॅसी हाणें सुमार म्हणटात ताच्या ओदीक 30 आनी 3 तरणाट्या चेड्यांचो खून केल्लो आनी तांकां आपल्याच घरांत पुरून पुरावे नश्ट करूंक प्रयत्न केल्लो. पूण कितलें लिपयल्यार किर्म केन्नाच लिपोना. आनी अशेंच जालें. ताच्या घरांत इतले जाणांचे आडां मेळून गॅसीक धरलो. गॅसी जो लोकां सांगाता बरे भाशेन भोंवतालो, एक जोकर कसो भुरग्यांचे पाटी कसोन भुरग्यांक हांसयतालो, खुशाल करतालो लोकांक. जाल्यार असो कसो तो उतरलो काय हो प्रश्न. गॅसी जॉन वेन गॅसी ताच्या भुरग्यापणाचेर नियाळ नदर घालूया. जेन्ना तो ल्हान आसलो खंय ताचो आवय जाय ती ताचो मोग करताली. पूण बापूय जो जाय तो पितालो ताका बरोच मार घालतालो. केन्नाच एक बरें उतर दिनासलो. ताका किकोन करतालो, ताच्या सभाक लागून ताका वायट करतालो. आनी तेन्ना होच गॅसी आपणा घरांत आपल्या बापायचो मोग मेळना म्हणून शेजाऱ्यांगेर हांगेर तांगेर वेतालो. आनी ते घडयेर ताका शेजारच्या कोण एकल्यान ताची कूड इबाडून एके भाशेन शारिरीक अनुचित वेव्हार करून सेक्शुअल एब्यूज करून ताका ताची मोर्याद इबाडलोली. ताचो आब्रू इबाडलोलो. इतले वायट ताका ल्हान आसतना केलें. आनी एके भाशेन समाजाक एक सिरियल किलर समाजानूच तयार केलो. एका ल्हान भुरग्याक वायट करून ह्याच समाजाक एक सिरियल किलर रचून हाडलो. आनी हाकाच लागून आयज हो विशय आमकां गरजेचो तो दिसून येता.
कुटुंबांत निर्मळपण शिकोवंक न्हूच भुरगीं पूण वाडलोलीं देखून हें निर्मळपण जिवंक, कित्याक जें कितें कुटुंबांत जाता उपरांत समाजाचेर प्रभाव पडटा. निर्मळपण म्हणल्यार कितें काय, पवित्र सभा जायती शिकवण दिता, दोतोन दिता, जायतें कितें, पूण सादेपणान जरी तर आमी नदर घालीत आनी जेजूच्याच उतरांचो आमी उगडास करीत, आमकां निर्मळपण कितें तें कळटा. जेजू म्हणटा, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर, तुका मान दिता तसो तुजे कुडीक मान दिता तसो तुज्या पेल्याचे कुडीक मान दी. हें निर्मळपण. आनी आयज भाग्योन पावलो जीं उतरां आमकां बऱ्याक पडटा नियाळ करून. आयज तो कुरिनकारांक बरोवन सांगता थंयसर तो म्हणटा, आमकां देवान मागल्यात आनी आत्म्या उद्देशी आमकां मागल्यात. खऱ्यांनीच सगल्यांक आमकां देवान मागल्यात. बावतिजमा उद्देशी हें व्हडतें देवाचें जिवीत ताणें आमकां दिल्यात, आमकां सगल्यांक मागल्यात. आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आपणाक आपणाची केल्यात. आनी ह्याच पासून होच भाग्योन पावलो कुरितकारांक बरोवन पयले चिटीन 6व्या आवेसवरान तो म्हणटा थंयसर की आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमच्यो कुडी पवित्र आनी आमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदीर, त्या पासत ताका मान दिवंक गरज. आनी हाकाच लागून दर एक मनशाक, कसलोय तो मनीस जावं, आमकां मान आसा, कित्याक आमी देवाची. आमकां देवान कूड दिल्या तें पवित्र आत्म्याचें मंदीर. सगल्यांक आमकां तितलोच मान आसा. आनी ह्या पासत जितलो हांव म्हजो मोग करता तितलोच हांवें दुसऱ्याचोय मोग करूंक गरज. जितलो हांव म्हाकाच मान दिता तितलो हांवें दुसऱ्याकूय मान दिवंक गरज. आनी हें निर्मळपण. जेन्ना हांव म्हाका मान दिता पूण दुसऱ्याक मान दिना, दुसऱ्याचो मोग करिना, आपसुवातपणाक लागून, आशेक लागून दुसऱ्याचो आब्रू पिड्यार करता, थंयसर निर्मळपण आसूं. आनी हाका लागून आयचो विशय आमकां नियाळ करूंक उलो मारता निर्मळपणान जिवंक. आनी खंयसर हे निर्मळपणाचें शिकवण आमी घेतल्यो काय, पयले सुवातेर कुटुंबांत आमी निर्मळ जावं, आमचो तेच भाशेन दुसऱ्याचो मोग करूंक शिकतात. आनी एक व्हड जबाबदारी कोणाच्या मुजाचेर घातलेली आसा, आवय बापायचेर. आयज शुभ वर्तमान आमी आयकलां. जेजू थंयसर आमकां ही खबर सांगतना एके भाशेन तो भुरग्यां वयर उलयतना थंयसर तो किरीत भाशेन 2 जबाबदारी दिता. एक म्हणटा ती बरी देख जावपाची जबाबदार आनी दुसरी म्हणटा ती वायटाचो सोयेग मुडातावन काडूंक. पयले सुवातेर तो म्हणटा, हे धाकटुल्या ल्हान भुरग्यांक कोण वायट देख दिता, वायट करूंक आपयता. थंयसर कांदलो म्हणलेलो आसा, म्हणल्यार पातकाचो सोयेग जाता, पातकान घालता, वायट देख जाता, त्या मनशाच्या गोड्याक दांत्याचे पेड घालूंक गरज. जे दांत्याचे पेड व्हडलें पीठ करूंक वापरताले आनी ते गाडवाक बांदून ते गुंडायताले, असलें जड पेड गोड्याक बांदून तो म्हणटा खोल दर्यांत उडोवंक, समुद्रांत उडोवंक. म्हणल्यार खोल समुद्रांत मनीस पडल्यार तो केन्नाच येवचो ना आनी दांत्याचे पेड आनी बांदल्याक तो केन्नाच भायर येवचो ना. म्हणल्यार जो कोण वायट देख दिता, भुरग्याक पिडार कोत्ता, त्या मनशान एके भाशेन ह्या समुद्रांतलो केन्नाच भायर येवचो ना. इतली कोर उतरां जेजू उलयता. कित्याक बरी देख गरजेची, न्हय वायट. आनी उपरांत तो म्हणटा, जरी तर पातकाचो सोयेग कितेंय जाता तें पळोवंक गरज. म्हजो दोळो म्हाका पातकाचो सोयेग जाता, हात म्हाका पातकाचो सोयेग जाता, तो काडून उडोवंक गरज. एक दोळो घेवन स्वर्गा राज्यान वयता तें कितलें बरें, एक हात घेवन स्वर्गा राज्यान वयता तें कितलें बरें, न्हय त्या उज्यान लासलेल्या परस. आनी हाका लागून ही कोर उतरां उलोवन जेजू आयज ही जबाबदारी आवय बापायच्या बुजार घालता. कित्याक आवय बापूय कशी कुटुंबान आपल्या भुरग्याक बरें शिकप दितात. कित्याक फुडाराक बरें काम मेळोंक, म्हज्या भुरग्याक बरें काम, बरो करियर मेळोंक, फुडार बरो जावं. बरें जेवण दितात. कित्याक म्हजो भुरगो घटमूट जावं, बरें जेवण दिवं. तेच भाशेन बरी देख दिवंक जाय, म्हजो भुरगो फाल्यां समाजांत एक बरो मनीस जावं. पयले सुवातेर मनीस, न्हय जनवार. बरी देख दिवन होच म्हजो भुरगो जावं, तें धूव ओपूत समाजांत बरें मनीस कशें जावं. आनी ह्याच पासून मनीस न्हय एक फातर, जे फातराक कितेंच मारलें, कितें केलें कांय जायना, तसलो न्ही. मनशाक कूड आसा, कुडीक वेगवेगळे सांदे आसात, हे सांद्याचो वेगवेगळो पर्पज आसा.
आनी त्याच पासत मनीस न्हय फातर पूण एक जिवो कूड ताका आसा जियेतलो त्या पासत ही व्हड जबाबदारी आवय बापायचे पयले सुवातेर ह्याच भुरग्यांक आपले कुडी वयर शिकोवंक लिंगा वयर शिकोव लिंगी जिविता वयर तांकां शिकोवंक आनी हाका लागून पयले सुवातेर आवय बापायची जबाबदारी उक्तेपणी फावो त्या वेळार आनी फावो ते भाशेन आपल्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक आपलेच कुडी बाबतींत जेन्ना एक तरणाटो एक चेडो दादलो जाता जावं ते 13 वा 14 वर्सांचो वो एक चेडूं ओस्तोरी जाता बायल जाता जावं ते 10 वा 11 वर्साचे आसता तेन्ना आवयन तशें बापायन आपल्या भुरग्यांक ताचे आवय तूच सांग गो हांवें सांग ना चेड्याक आपल्या बापायन सांगूंक जाय कितें तें तेच भाशेन चेडवाक आवयन मार्गदर्शन दिवंक जाय कूड जी देवान दिल्ली आसा वेगवेगळे सांदे आसात हे वेगवेगळ्या सांद्याचे पर्पज कितें कशे भाशेन ते सांबाळूंक जाय जी पिराये प्रमाणे बदलपा येतात ताचे बाबतींत सांगूंक जाय ही कूड कशे भाशेन दवरची सांबाळची निवळ करची न्हावंक वेताना कशे भाशेन ती निवळ करची कशे भाशेन ताचो सांबाळ करूंक जाय हें आवय बापायन सांगूंक जाय ना तें आमकां कितें आवय आमकां बाबा लॉस दिसता आमी बाबा सांगोनात असलें जरी तर म्हणीत भुरगो आपणाचोच रिसर्च करतलो आनी घोडी थंयसर वायट मार्गार पावंक शकता त्या पासत आवय बापाय जांकां जिविताचो अनुभव मेळ्ळलो आसा देवान ही जबाबदारी घातलेली आसा ही जबाबदारी फावो त्या वेळार आनी फावो ते भाशेन फावो त्या उतरांनी सांगूंक जाय अशीच एक वस्तोरी ती पोसरो चलयताली ती सांगूंक लागली खंय दनपारच्या वेळार एक ल्हान चेडूं आयलें खंय पोसऱ्यार कितें तरी घेवं आनी ते घोडयेर हे वस्तोरेन पडयलें ह्या चेडवाक म्हयन्याचें जालां तें हें भुरगें थंयसरूच रडोंक लागलें कितें जाता काय म्हणून आनी हे वस्तोरेन खंय विचारलें ह्या चेडवाक ल्हान चेडवाक बाय आवय खंय आसा तुजी आनी ते घोडयेर ह्या भुरग्यान म्हणलें खंय आवय बी आमकां अशीच सोडलेली आसा आमी आमचें जेवण रांदतात आमी आमचें करतात आमी आमचें शिंकतात आनी ते घोडयेर हे वस्तोरेन खंय त्या भुरग्याक मार्गदर्शन दिलें आयज दुसऱ्यान आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवची गरज ना आवय बापायन ती जबाबदारी घेवंक जाय असली परिस्थिती आयल्या आवय बापायक खबर ना भुरग्यांची पिराय जाली तांचे कुडीक बदलपा येतात बापूय कसो आपल्या पुताक सांगता काय आवय कशी आपले धुवेक सांगता काय ओ तांकां लोक सांगता काय आनी तेन्ना जाय ती संदी मेळटा भायल्या मनशाक आमच्याच भुरग्यांचो फायदो घेवं आनी हाका लागून आवय बापायची जबाबदारी ती भुरग्याक फावो त्या वेळार तांच्या लिंगी जिविता वयर कुडी वयर तांकां शिकवण दिवं हीच कूड बरे भाशेन सांबाळूं जेन्ना कोणूय मनीस कितेंय तो फायदो घेवंक सोदता हात लायता भुरग्यांक शिकोवंक जाय बाय कशे भाशेन तुवें तुका राखचें कशे भाशेन तुवें जेन्ना दुसरो मनीस फायदो घेता तेन्ना कितें करचें हें सांगूंक जाय नाजाल्यार भुरगीं जेन्ना असले परिस्थितीक उक्ती जातात दुसरो मनीस फायदो घेता तेन्ना ती म्हळ्यार ओगीच सुद्दां आनी फायदो घेवन मनीस वेता तेन्ना कितें करतली ही जबाबदारी आवय बापायची जे भाशेन देवान तांच्या मोगाच्या एकवटाचेर हें जिवीत उत्पन्न केलां ह्या जिविताचो सांबाळ करूं तांचें निर्मळपण सांबाळूं ह्या आवय बापायची जबाबदारी आवय आमची न्ही ती आमी कितें करून सांगतली आमकां बाबा लॉस दिसता हेर सगळें करतात पूण हांगासर भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक थंयसर लॉसतात ना आनी पयले सुवातेर हें गरजेचें भुरग्यांक तांचे कुडी बाबतींत शिकोवन तांच्या कुडीचें मोत वळखून घेवं आनी तांचें निर्मळपण सांबाळून तांकां शिकोवन दिवं दुसरे सुवातेर आवय बापायन भुरग्यांक कितें भाशेन ट्रेन करूंक जाय कशे भाशेन इंटरनेट वापर करपाचें कित्याक जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक मार्गदर्शन दिनात भुरगीं आपणाचो रिसर्च करतात आपणाचो रिसर्च करता 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 ती वायट मार्गार पावतात आयज नियाळ करची गरज म्हज्या भुरगें ल्हान भुरगें आसा फावो ते पिरायेर पावली तांकां मेकळेपणूय दिवंक जाय कितें जबाबदारेचें मनीस मच्युअर्ड इंडिविज्युअल ल्हान आसतना तांचेर नदर घालूंक जाय आयज नियाळ करची गरज म्हज्या ल्हान भुरग्याचे धुवेचें वा पुताचें म्हजो मोबायलाचो पासवर्ड म्हाका खबर आसा काय एक आवय कशी बापूय कसो म्हज्यान ते मोबायलाचेर एक्सेस करूंक जाता काय
जोरी तर भुरगो सांपडलोय जाल्यार कितें करतालो तो, कितें पळयतालो तो, त्या भुरग्याक थंयसरूच ताका काबार करून कितें कितें उलोवन ताका आनीक एके भाशेन एम्बेरसींग सिच्युएशनान घालचे सुवातेर ताका सजवूंक जाय. ही आवय बापायची जबाबदारी. आवय बापायक कळोंक जाय केन्ना कशे भाशेन उलोवंक, केन्ना कशे भाशेन त्या भुरग्याक सजमूंक. कित्याक जोरी तर भुरगो भिरांतीन वाडलो आवय बापायच्या, तो लिप चोरयां जाय तें करतलो आनी वायट मार्गार पावतलो. आनी हाकाच लागून आयज असलींच भुरगीं वायट मार्गार पावलेलीं आसात. कित्याक आवय बापायक भियेता, दे आर नॉट कॉन्फिडंट आवय बापायक उक्ती जावं. आनी हाकाच लागून लिप चोरयां नाका जाल्लें करून आयज तीं वायट मार्गार चलतात. आयज भुरग्यांचेर नदर धरूंक, शिटूकसाणी नदर धरूंक आवय बापायची दुसरी जबाबदारी. तेच भाशेन आवय बापाय सोयरी दायरी एक देखीवंत नमुणे जावंक गरज निर्मळपणाचे. आयज आवय बापायक पळोवन भुरगीं वाडटलीं. जरी तर बापूय दुसऱ्याचो आब्रू पिडार करता, पुतूय तोच करतलो वाडून. कित्याक तोवूय पळयता म्हजो बापूय असो करता, म्हजे आवयक एक वस्त कशी वापरता, दुसऱ्यांचेर दोळो धरून आसा, आवय पूत तेच वाटेन वाडटलो. म्हजी आवय जरी तर दारांतूच असलें धोरण घेता, आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळिना, दुसऱ्यांचेय कुडीचें निर्मळपण सांबाळिना, तेंच भुरग्यांय करतलें. म्हजी आवय तसली आसली कांय ना, तें जिवीत वाडटली. आनी त्या पासून भुरग्यांक एक देख जावंक गरजेचें. म्हजें भुरगें खूंय वेता, कोणागेर रावता, जायते पावटी भुरगीं घरांत वाडचे सुवातेर जंयसर एक सेफ एनवायरमेंट आसा, एक एक पावटी सोयऱ्यांगेर वाडटा, थंयसर सिटीत धरूंक गरज. म्हजें भुरगें दुसऱ्यांगेर देखून रावंक वेता तें एक आवय बापायन कशें म्हूण पातयेवंक जाता. म्हजें भुरगें लोकांगेर रावता तें थंयसर तें सेफ आसतलें काय, ताचो सांबाळ जातलो काय, हें नियाळ करची गरज. एक एक पावटी घरांतूच भुरगें सेफ आसूना. आयज कितलीं भुरग्यांक आवय जावं ओ बापाय जावं ताचे कूड जावं ताचेर मोर्याद इबाड करून तांचो एब्यूज चल्लेलो आसा. घरांतूच पिडोफिलिया चल्लेली आसा. आनी भुरगीं असल्या वातावरणान वाडून उपरांत मागीर दुसऱ्यांक वायट करता. कित्याक ल्हानूच आसतना तांचे कुडीक कोणेच मोग दिवंक ना, वाडोवन तेंच तीं करतात. आयज निर्मळपण हो एक गरजेचो विशय. निर्मळपणान वाडूंक आयज आमकां हो विशय उलो मारता, देवाचें उतर आमकां उलो मारता. आनी हाका लागून किरीत भाशेन जीं तरणाटीं वाडटात तीं तांचेर आवय बापाय नदर दवरूंक गरज. आयज लग्ना आदीं एकवोट करून, न्हूच तो एकवोट बेश्टो प्रायवेट, पूण मोबायलाचेर कॅप्चर करून तो हांकां तांकां धाडून, जावं तें सॅक्स्टींग करून थंयसर म्हजो कुडीचो सांद्याचो फोटो दुसऱ्याक धाडून ते कोणाक पावता, कोण पळयता, हाचे नदर कोण दवरतलो काय. आनी हाकाच लागून निर्मळपण ना जावन, कुडीचें व्हडतेपण ओडकून ना घेवन आयज कुटूंब तुटोन वेतात. बागयोन हातून ताच्या हातान आमी लिली फूल पळयतात. आयज आमी हांगासर ही धवी फुलां घातलेलीं आसात कुणाक बागयोन हातुनीचें हें फूल. कित्याक काय, कित्याक ताच्या निर्मळ जिविताक लागून. ही हॅड दिस प्युअर मायंड एंड हार्ट एंड सोल. बागयोन हातून निर्मळ कांयचो मनीस आसलो आनी तो आमकां निर्मळपण जियोंक जिवितांत शिकयता. आनी हाकाच लागून जायते पावटी असलीं नवलां विजमिता जाल्यार मारास्को हांगासर खंय एक कॉपेल आसलें आनी हें कॉपेल ह्या फ्रांस्कन पाद्री एके भाशेन व्हेल्लें आनी तें बंद आसलें. पूण लोक येवन खंय बागयोन दांदोनीची परब समोरमतालो आनी बागयोन दांदोनीची परब समोरमता तेन्ना ताचे इमाजी लागीं खंय जायतीं फुलां दवरून वेतालो, जायतीं फुलां. एक दीस खंय अशेंच एक वर्साक ताची परब जाली, जायतीं फुलां दवरलीं आनी सांगिस्तांव ती कॉपेल बंद करून गेलो खंय. दुसऱ्या वर्साक जेन्ना आयलो तेन्ना सगलीं फुलां मेल्लीं खंय, पूण लिली फूल तशेंच जिवें आसलें, तशेंच ताजें आसलें खंय. आनी तेच भाशेन ऑस्ट्रिया हांगासर 1680 वर्साक ही घडलेली घडणी एक दोम चार्ल्स जियोती हें बरोवन दवरता. तांच्या इगोर्जीन बागयोन आंतोनीची मुर्ती आसली खंय आनी कोणें तरी एका लिली फुलाचो हांदो हाडून ताच्या हातांत घातलो आनी परब जाली, काबार जाली. कितले दीस जाले, म्हयने जाले खंय
ओ ताजो एके भाशेन लिली फुलाचो हांदो ताजोच उरलो मरोंक ना. दुसरी फुलां खंय बावन काबार जाली. एक वरोस सुमार खंय मायज ओ लिली फुलाचो एके भाशेन खांदो तसोच उरलो. आख्खी इगोजेक आपल्या परमोडान भरूंक लागलो. आनीकूय लिली फुलां खंय ताका जाली. कित्याक बागयोन आंतोनीचें जिवीत निर्मूळ आनी तें देवान ह्या गोळितां उदेशी 9 उदेशी दाखोवन दिलें. आयज आमच्या कुटुंबान निर्मळपणाचो परमोड फांगता काय? आयज आमच्या कुटुंबान भुरग्यांक निर्मळपणाचे परमोडान हांव वाडयता काय? आयज नियाळ करची गरज. ज्या जेजून आमची कूड पवित केल्ली आसा, एक देवाचें मंदीर कशें केल्लें आसा, हें व्हड देणें दिल्लें आसा, आयज तेंच जिवीत निर्मळ करून हांव जियेता आनी दुसऱ्याक जियेता. आयज नियाळ करची गरज. हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो. ताची लागीं कृपा मागूया. म्हाकाय मान दिवंक तेच भाशेन दुसऱ्याकूय मान दिवंक, मोगान जिवंक तेच भाशेन दुसऱ्याच्याय मोगान जिवंक दोर एकल्या कृपेन बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. सोगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे उतराचे परगोटणे वरवीं आपले पोरजेक अदीक करून कुटुंबान भुरग्यांक निर्मळपण सांबाळूंक शिकोवंक तांकां काळजीदारपण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तांनी आमच्या भुरग्यांक तांचें जिवीत नोयच कुडी वाटेन पूण चिंतनांनी आनी कोन्यांनी निर्मळपण सांबाळूंक तांकां जानवाय दी म्हूण बापाचो आदार मागुया. आयज भागवंत अंतोनीचो दीस मनयतना आनी आमची ते सावां ताचे मुखार दवरतना आमा सोमेस्तांची मागणी आयक आनी शुभाम आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर पडूं म्हूण ताचेच विनवणेन बापा लागीं मागुया. दोळ बापा काल तिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज 39. C26 पेज 39. सोगली उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानदा दोसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदाराक सगळे फोर मानून घेवं.
सोर पदवीदार आणि बोवडत्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो येवन समोर पळय. तुझें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोर पडून तुका ओला मारता. भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आमचे कुटुंब निर्मोळ जिवीत जिवंक आमकां करपा दी. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनीक सासनाचे आहा देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो आंदोन तुज्या भक्ताच्या मनान ही परब समारंभ तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो हो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां दीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani sohar molia, orlia tuja voibova. Sorgin tu kazoi zoi, sorgin tu kazoi zoi. Sorvespora cina vieta takazoi, sorvespora cina vieta takazoi. Sorgin tu sorgin tu kazoi zoi, sorgin tu kazoi zoi. बाबा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन खोस्ट मोरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी खोराराचें रोगो पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. सगळीं उबी रावया. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Sumia Jesu tuje morona morona tuje mudorchi moroni morgona tuja ilia amia preka. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणची खावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रोगो शोतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखी प्रितुमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांचे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर उरतात कोण पिणीत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात आमच्या कुटुंबाची दया कर म्हणून मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता बागेवन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटत तांच सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसार आमचो दिसवतो गिराज आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां पाळी करून दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकां लिचटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचेर न्ही म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आमचे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जे ते राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्यान शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची कापुको देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची कापुको देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुबाकी सोम्या धर्माची भितर येवच्या म्हाका फावना तुज्या आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून ती मेर ओ मागड्यान वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमिन्यावच्या वेळार आमी गायन घेवया D4 पेज 49 D4 पेज 49
प्रार्थुया सोरपोदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागीवन रांदुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूं आनी निर्मळकायेचें जिवीत जिवूं आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशें बसुया. कालच्या दिसा तुमचें धर्मदान जालां 1,01,510 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय जर मिसां दिवंक जाय वो इगोजीक डोनेशन दिवंक जाय आमचें ऑफिस उक्तें आसा थंयसर तुमी वचून दिवं येतात. तेच भाशेन धार्मीक वस्तू विक्रेक मेळटात आमच्या सोविनियर रुमान तोवूय उक्तो आसतलो. सदांचे भाशेन आमचें पार्किंग अरेंजमेंट हांगासर आमच्या कंपाउंडान इगोजीच्या कंपाउंडान 2 व्हिलर्स आनी पार्किंग लॉटान 4 व्हिलर्स आमी दवरता. कोंफरात भाव आमचे सांगता ते भाशेन ही तुमी मांडावळ करची आनीक तुमचे 2 व्हिलर्सांक चावी करची पूण ते लॉक करचे न्हय कारण गरज आसत जाल्यार आमचे आशेज तुमचे 2 व्हिलर्स हालोवंक तांकां सोंपें जातलें. जाणट्या व पिडेवंतांक कोण घेवन येतात तांणी आपले मोटर सिमितेरी वाटेन आसल्या कॉरिडोर आसा थंयसर थांबूं येता थंयसर रॅम्प आसा तांकां चडूंक सोंपें जाता. आमची फिरगोजीच्या वस्तुऱ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांणी आपणे तयार केल्ल्यो खावपाच्यो वस्तू आमच्या बँड स्टँडान विक्रेक आसात तांच्यो वस्तू घेवन तांकां तुमी आदार दिवचो. तुमची कुमसारां आयकूंक एक मुणयारी आसतलो मिसा चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून ते कुमसोतोरीन हाजीर आसतले. कुमसोतोर आमी मातशे दुसरे वाटेन कॉरिडोरान दवरल्या ती तुमी चोत्राय दवरची. सालेगांवचे सेमिनारीच्या रितोरान सेमिनारी पासो डोनेशन कुपन धाडल्या. आमची वॉलंटियर्स इगोजे भायर बसून आसा तुमचे कडेन मागता तुमची फूल ना पाकडी दिवन उदारपणान आमचे सालेगांवचे सेमिनारीक तुमी आदार दिवचो. तुमच्यो सोत्र्यो रेनकोट्स भायल्यान केरीत स्टँड्स केल्यान तांचेर तुमी त्यो लांबोवच्यो. भिजलेल्यो सोत्री आनी रेनकोट्स भितर मात तुमी घेवन येवचें न्हय. एक केरीत कोडोवणी सोनवारा दीस 17 जुनाचे सांजे मिसांचो वेळ बदलला. हे मातशें तुमी नोंद करचें. सदांचे परी सांजचे 4:30 वाजतांचें मीस आसतलें आनी मिसा उपरांत बागयोन आंतोनीची विणवणी करूंक मागणें आसतलें. उपरांत वेस्पर सांजे 6 वाजता. उपकार करून मागता तुमी ह्या मिसान चुकयनासतना वांटो घेवचो. ते सांजे जे इंग्लीश भाशेन मीस आसतालें 7 वाजतांचें तें आसचें ना. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. बागयोंद आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागयोंद आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणे देवान केलोलीं विजमितां आयकून वळा बोरवांशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्या नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंद आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदूता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मोन जाणवाय पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगा आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवांशान रावता. भागयोंद आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आंखांत पडय. तुजे वेगेंत आसलोल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोदींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग.
उत्सुऱ्यांच्या बागयून तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणो आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनंतीन जेव सारकेले बरे गवंडी ते जावं निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन.